ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತರೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತರೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. मुखार भवन आनी भयणीनो, देवाचें उतार आमी आयकूंक वेता. देवाचें उतार जिसू जावन आसा आनी हें देवाचें उतार आमी आयकतना नियाळ करतना हें देवाचें उतार आमच्या जिविताक उजवाड दिता. कित्याक हें देवाचें उतार जिसू जावन आसा. हें उतार आमकां उजवाड दिता आमच्या जिविताक. आमच्या जिविताची मेटां उजवाडायता. आमच्या जिविताची वाट हें देवाचें उतार आमकां दाखयता. तर आतां हें देवाचें उतार आमी आयकूंक, हें देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक आमची काळजां मनां ह्या देवाच्या उतरांत आमी उबारूंक आसात. ते देखून एक घडीभर मौन रावणी आमचे दोळे आमी धांपया. आमकांत त्या सुमयाच्या पांयां तळा परत आमी समर्पण करया. आमच्या काळजां मनांक सुमी उजवाड फांकोवंक आमी मागया. त्या मरीपात हें देवाचें उतार आमी स्विकार करूं. हें देवाचें उतार आमी नियाळ करूं. हें देवाचें उतार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तें जियोंक तसो सुमी आमकां कृपा दिवं दी म्हूण मागया. प्रत्येक जावन हें देवाचें उतार
आज आमचे खातीर वाचून आमकां परगट करच्या आमच्या बाबा MP नोराना खातीर विशेश तरान आमी मागया आनी ह्या देवाचें उतर स्विकार करूंक आमकांच आमी आयती करया. सांव पावलो न्हू रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप 5 अध्याय 15 वाक्य तावन 17 वाक्य. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदांच्या पदका मदें कसलीच सर ना. एका मनशाच्या पदका वरवीं सोमेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एका मनशाच्या म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या कृपे उदेशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनिकी चड वर्ती म्हूण येत. तशेंच देवाचें धर्मार्थ देणें त्या एका मनशाच्या पदकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना. एका पदका उपरांत झडतेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणलें फैसल जालें. पूण साबार पदका उपरांत फुंक्याक दिल्लें कृपे देणें निरपराधी म्हणलें फैसल हाडूंक पावलें. एका मनशा वरवीं ताच्या पदकाक लागून मोरनान आपली रसजोडकी चलयली तें खरें जाल्यारय एका मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनिकी कितलो व्हरतो. देवातावन धराळ कृपा आनी नितीवंतपणाचें धर्मार्थ देणें जोडल्लीं तेच क्रिस्ता मार्फत जिवीत जोडटलीं आनी रसजोडकी चलयतलीं. देवाचें उतार हें. देवाची वडुपकार. मोगळा सुमया आज कृपा विशयंत आमी नियाळ करता आसतना तुजी दैवीक सकत आमचेर देंवन येवं दी आनी जें कितें आमचे कडेन आसा म्हळ्यार ताचेर दृश्टी घालनासतना मुखल्या दिसांनी तुज्या कृपे वयर दिश्ट लावन जिवचें भाग आमकां फोव कर. आमकां हर एकल्यांकी जो कोणें उतार आयकात आनी नियाळ करता सर्वेस्परा समृद्धचें जिवीत फोव कर म्हणून आमी मागता समया. आमेन. मोगाच्यानो आयच्या दिसा आमी वाचलेलें तें वाचप जावन आसा कृपे विशयंत. आज कित्याक आमी कृपे विशयंत चड नियाळीचे म्हळ्यार आयच्या संवसारीक चिंताप जावन आसा म्हजे कडेन इतलें आसा त्या देखून हांव ह्या प्रमाणे जियेता म्हणलो एक दृढ आमचो एक मनोभाव. म्हजे लागीं शिकप आसा त्या लागीं हांव शिकून वर्त्याच्या कामाक पावता जाय तितली समृद्धी हांव जोडटा म्हणलें आमचें संवसारीक चिंताप. म्हजे कडेन जाय तितली भूंय आसा त्या खातीर जाय तितले वरवीं म्हाका आदाय जावन मेळटली आनी त्या खातीर हांव एक समाधानाचें जिवन जियेता म्हणलें मनशा सैमाचें चिंताप. हांव बरें एक्सरसायज करता बरें व्यायाम करता आनी त्या देखून हांव एक बरी भलायकी बरी जिणी जियोंक शकता म्हणलें मनशा सैमाचें चिंताप. सामान्य जाल्यार कोणीय तरी आमी पळयलें जाल्यार विचारतात तूं कित्याक व्यायाम करनाय काल मागणें सगळो वेळ इल्लें व्यायाम कर बरें व्यायाम करीचे ना म्हणना. पूण खंयसर आसा आमचें चिंताप म्हळ्यार व्यायाम केल्यार मात्र तुका एक सुखी जिणी भलायकी बरी जिणी. तुवें शिकाचें 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 ल्हान क्लासी जावन सुरू करतात भुरग्यांक शिकोवंक कितलें शिकल्यारय पावना. PhD केल्यारय मागीरय शिकप जायचें. खालें अशा मुस्तू शिकल्या फुडलें मुस्तू जाणवाय आसा. हांवें व्हडलो मनीस म्हूण लोक म्हाका मानता म्हणलें एक आमचें चिंताप आनी त्या खातीर आमच्या भुरग्यांक मुस्त वत्तड घाल आमी शिकयता. जावंक पुरो जागे जायचे खाल्याक जायचे आमकां जागे आसले फुडें आमी ग्रस्त जावन समाधानाचें जिवन जियोंक शकता म्हणलें. आयच्या संवसाराचें चिंताप जावन आसा म्हजे कडेन कितें आसा
ताचे वरवीं हांव समाधानाचें जीवन जियोंक म्हजेन्ना साध्य आसा म्हणलें एक चिंता. आज हांवें आनी तुवें नियाळ करचो विशय जावन आसा म्हजे कडेन कितें आसा म्हणल्या आदारार न्ही, बगार सर्वेस्पराच्या कृपे वरवीं हांव आनी तूं समाधानाचें जिवन जियोंक शकतले. हांव म्हजे कडेन कांयच ना जावंक पुरो तरी पूण हांव समाधानाचें जिवन खंडीत जावन जियोंक शकतलो. हांवें कांय उडलें बरें सडलें कांय करूं ना तरी सर्वेस्पराच्या कृपे वरवीं हांव समाधानाचें समृद्धेचें आशिर्वादाचें जिवन जियोंक शकतले. ह्या कडेन एक मोठो नियाळ ह्या विशयान आमी करतले. कृपा म्हणटा आसतना थोडे फावटी आमकां दया आनी कृपा मुस्तुबटी आमकां कन्फ्युजन जाता. मर्सी आनी ग्रेस म्हणटा. आतां मर्सी म्हळ्यार हांवें कितेंय एक सूख केल्या त्या खातीर म्हाका एक दंडवणी जायजे, पूण म्हाका दंडवणी करनासतना म्हाका सोड सोडतात. कित्याक म्हजेर काकूळ दाखयतात. भुरग्यान जर तर सूख केली जाल्यार ताका मारीजे आमी ना सोडता मुता मारिना. हांवें म्हज्या भुरग्याक काकूळ दाखयली, म्हज्या भुरग्याक काकूळ दाखयली. जर तर भुरग्यान उपाद्र करना ताका मारिना ताजे वेल्यान ताका एक व्हडलें चॉकलेट दिता, ती कृपा. मारनाशें रावचें म्हजी दया. मारिना मात्र न्ही ताजे वेळार हांवें ताका चॉकलेट दिता. पुलीस वाटेर येता आसतना नो सिग्नल जम्प जाता, म्हाका आरोप हांवें अपराध केला तरी पूण तो फायन घालिना, थंयसर जायत आनी मुखार कर्नाकावंट सोडटा, तो म्हाका दया दाखयता. हांवें सिग्नल जम्प केला तरी पूण म्हाका तो फायन घालिना मात्र न्ही आनीक एक 100 रुपया तुका म्हूण दिता आनी धाडटा. ती कृपा, ती कृपा. कित्याक म्हळ्यार हें आमकां चिंतूंक जायना. खंय सायबा पुलीस केदाळा हें पुरो आमकां दिवंक. पुलिसांनी एक सूख केल्ल्या वेळार ते सोडून सोडू तुका शिक्षा येना ताजे वेल्यान 100 रुपया दिता म्हणलो खंयचो पुलीस आसा. आनी आवय भुरगीं चिंतात आमकां आवय बापायन केदाळा आमकां मारत घालचे सड सूख केल्ल्या वेळार ताजे वेल्यान चॉकलेट तुमचे दीस केदाळा येतीत गे म्हणून. पूण सोमी जिसू सर्वेस्वर देव म्हाका आनी तुका कृपा विशय आज तुका नियाळोवंक म्हाका आनी तुका आपोवन आसा. आयच्या दिसाच्या त्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदावांच्या पातका मध्ये कसलीच सर करूंक जायना. यू कॅनॉट कंपेर एट ऑल बिटवीन द टू. एकल्यान पाताक आदारलें अनेक गोश्टीन धर्मार्थ देणी आखा आनी तुका तुवें सर करूंक साध्यच ना. हांवें ओडून दिल्ल्या एग्जाम्पलान कशें आमकां चिंतूंक जायना गे भुरग्यांक कशें गे चिंतूंक जायना. हांवें सूख केल्यार म्हाका मारनासतना चॉकलेट दिता म्हणलें, पुलिसांनी आमी सिग्नल जम्प केल्यार ताजे वेळार म्हाका 100 रुपया दिता म्हणलें चिंतूंक जायना गे. तशेंच पाताक केल्ल्या त्या आदावान आनी सर्वेस्पराच्या कृपे देण्या मध्ये एक चिंतूंक जायना, ते तितले सर करूंक जायना. ताका आमी चिंतूंक जायना म्हणटा, सर करूंक जावंकूच जायना. कित्याक म्हणटा तें पळयत पुस्तक सांगता एका मनशाच्या पातका वरवीं सोमेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाचें कृपे देणें आनी त्या बराबर एका मनशाचें म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या कृपे उदेशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनीक चड वर्ती म्हूण येत. पाताक जालें सोमा जेजू क्रिस्तान ह्या संवसाराक येवन पातकां जावन सुटका दिवच्या खातीर कुर्सार मेलो सोमा. सामान्य आमचें चिंताप कितें म्हळ्यार हांव आनी तूं पातकी आमकां ह्या पातकांतल्यान भायर येवंक जायना. त्या देखून सोम्या जेजू क्रिस्तान कुर्साचें मरण मरून आपल्या रगत व्हरून म्हाका पाताक म्हणल्या बंधनांतल्यान सुटका दिली आनी म्हाका ही एक म्हाका सर्गींचें साल्वास हांव मेळा अशें केलें, सुटका मेळा अशें केली. आनी तें म्हजे प्रकार म्हाका एक कृपा सोमा. हाचे विशयन आमी जाय तितलो नियाळ केला, जाय तितले मोठे आयकला. आज हांव केवल पाताक बुकसून आमचें पाताक लाग जरी नासतना आमकां मेळच्या कृपे देण्या विशयन नियाळचें की हांव आनीक मॅट मुखार वचूंक अशें येता. आनी तें जावन आसा
हांव आनी तूं संपूर्णपणी फातकी तरी आमकां शिक्षा मेळाची जाल्यार शिक्षा मात्र मेळना मात्र न्ही जिजूच्या त्या पवित्र बलिदाना मुखांतर बगार ताजे धर्मार्थ देणी आमकां मेळिल्ल्या वरवीं आमी जिवितांत एक उंचल्या पावंडाक पावच्या विशयान हांव आनी तूं आज नियाळ करनासाव. पयत पुस्तक म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 13 अध्यायान 13 वाक्य म्हणटा सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्वाचो एकवट तुमचे सगळे आसो. आमी केदाळे हर एक पोटी मिसान भाग घेत आसतना हे आमी सदांच आमी आयकतात. देवाचो मोग जेजूची कृपा आनी पवित्रत्वाचो एकवट हाका संबंध एक करचो तर सांजुआंवच्या 3 अध्यायान 16 वाक्य मुस्तुदान आमकां भायर येता आनी ते वाक्य म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो ताका सतमंतल्याचो कोणूच नाश जावना जावच्याक बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. देवान म्हजो आनी तुजो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें ओपोवन दिलो आनी म्हाका आनी तुका ह्या मुखांतर बचाव मेळच्याक. तो सर्वेस्परा देवाचो वर्तो मोग. आतां ह्या मोगा उपरांत कितें ह्या जेजूचें म्हत्व कितें. जेजू म्हळ्यार पयत पुस्तक म्हणटा आमी जाणाव सांजुआंवच्या 1 अध्यायान 1 वाक्य म्हणटा वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो शब्द देव जावन आसलो. म्हळ्यार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयल्या उपरांत मात्र जेजू क्रिस्त न्ही संवसाराक मनशा रुपी येवच्या पयलीं तो जेजू क्रिस्त आसलो आनी तो देवा सवे शब्द जावन आसलो. आनी ह्या शब्दाचो म्हत्व कितें म्हणून आमी उत्पत्ती ग्रंथाक पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत पयलें आनी दुसरें वाक्य म्हणटा थंयसर आरंभाक थंयसर आरंभा विशयान म्हणून सांगता पृथ्वी निराकर आनी रिती आशिल्ली आदी सागराचेर अंधकार बरोवन आशिल्लो आनी दैवीक वारें उदकाचेर वळतालें. थंयसर पवित्रत्वाचें दैवीक वारें वळतालें आनी केदळा देवाचो शब्द भायर येता थंयसर उजवाड जाता मळब जाता उदक भूंय थंयसर मनशाकूळ आनी सगळी सृश्टी जाता. हे आमी 100 दिसांनी कितें सृश्टी जालें हांवें हाका सांगचें म्हणून आमकां हर एकल्यांक सगळ्यांक सडान भयपाट येता. पूण उडास दवरिसाय देव आशिल्लो पवित्रत्वय आशिल्लो पूण कार्यगत केदळा जालें देवाचो शब्द आयिल्ल्या कुडले तो भायर आयिल्ल्या कुडले अपवित्रत्व्या मुखांतर थंयसर सगळें निर्माण जालें. आतां चिक्के पयलें आमच्या ह्या जाग बापान एक भोव अर्थभरीत रितीन आराधन करतना सांगलें आमी सगळ्यां काळ वकांत आसता तरी पूण जेजू क्रिस्त आयिल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत उजवाड फंगता. आतां वो जेजू क्रिस्त ताच्या त्या कृपे वरवीं केदळा ताजे उतार थंयसर प्रारंभ जाता थंयसर पवित्रत्व मूव जाता ह्या मुखारसून वता आनी जाय पुट्टें बरेंपण ह्या संवसारार घडटा. आनी त्या देखून आमी जाणाव सर्वेस सोम्यान जेजूचें एक वर्तें देणें जावन आसा. म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराक येवन ताणें केलें जें वर्तें देणें जावन आसा. सांजुआंवच्या 4 अध्यायान 14 वाक्य म्हणटा पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचोना हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वळटलें. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार हांव तूं जाणाव थंयसर सामारिया घरा स्त्रीयेक तो भेटता. सामारिया घर स्त्री एक पातकी स्त्री जावन आसली. जेजू म्हणटा आसतना
तुझे 5 हांव बक्षिता म्हूण मात्र थंयसर रावना ताणें 5 केल्ली शिक्षा जाय आशिल्ली थंयसर जेजू थंयसर रावना जेजू म्हणटा एक मेट मुखार येता तुका माफी करता मात्र न्ही ताज्या वयल्यान हांव कितें दिता पवित्र आत्म्याची जर तुज्या काळजांत हांव माळशें करता त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरी सई जेजूची कृपा देवाचो मोग थंयतावन जेजूची कृपा ह्या जेजूची कृपा वळटच पवित्र आत्म्याचो एकवटो आमकां अनुभव आमकां ताजे मारिफात भरचें तें बरेंपण आतां सामान्य तरेन सांगता आसतना आमकां थोडे फावटी मस्तू कन्फ्युजन जाता त्या देखून 1-2 ल्हानशीं उदाहरणां आमी दानियेलाच्या पुस्तकांत पळयलें जाल्यार थंयसर नेबुकदनेझर रायाक एक सोपण पडटा आनी तें सोपण तो सांगना तो तांच्या सर्व कोण स्वप्नाचो अर्थ सांगच्याक आसा त्या व्यक्तीक आपयता आनी सांगता म्हाका तुमी सोपण सांगा आनी जो अर्थ सांगा आनी ते आमी दुसऱ्या अध्यायांत आमी वाचता सोपण सांगा आनी म्हाका अर्थ सांगा पुरा थंयसर आशिल्ले कालो बोलो जावन म्हणटात रायाक सांगतात ते म्हणटात तांणी दुसरे फावटी रायाक जाप दिली बिरमो तांणी सांगतात राया पयलें आपल्या सेवकांक सोपण सांगू आनी उपरांत आमी तसो अर्थ सांगतले हांव रायान जाप दिली तुमी वेळ काडूंक सोदतात म्हूण हांव खरेंच जाणा कित्याक म्हजो थीर निर्धार तुमकां कळीत आसा तुमी म्हाका सोपण सांगिना जाय जाल्यार तुमचेर मारूंक आसा तें फर्माण एकच शिवाय दुसरें ना परिस्थिती बदलात म्हणल्यार बरोवशान म्हाका फटकिरी आनी फसवणुकीची उतरां सांगूंक तुमी एकामेकाक काबूल जाल्यात देखून म्हाका सोपण सांगा तेन्ना ताचो अर्थ सांगूंक तुमच्यान जातलें म्हूण म्हाका कळटलें कालदेकारांनी रायाक जाप दिली राय विचारता तें उगडापें करतलो मनीस संवसारान कोणूच ना हांव परत्यान तें रिपीट करता राय विचारता तें उगडापें करतलो मनीस संवसारांत कोणूच ना कोणेच रायान कितलोय व्हड आनी बळवंतो आसलो जावं खंयच्याच जादूगारांक मंत्रवादीक ह्या कालदेगारांक असलें सवाल केदींच विचारूंक ना जें राय विचारता तें भोवूच कठीण मनशा मदें वस्ती करिनात त्या देवा शिवाय दुसऱ्या कोणाच्यानी ते रायाक सांगूंक जायना पळय एक कठीण हेचें एक चिंता साध्यच ना सोपणय सांगाचें पडचें कोणागेर रायाक कळलें सोपण म्हूण सांगाचें ताजे वयल्यान अर्थ सांगाचें सकडें तांकां येद्दोळ म्हणसर संवय आशिल्ली सोपण सांगचें आनी ताचो अर्थ सांगचें राय कितें चिंता हांवें सोपण सांगल्यार हे म्हाका जाय जाल्ले बरी गुणावन सांगतात हांकां उलटा सुलटा सारया दोनीय सारया आनी सगळे खांबोवन म्हणटात मनशा सैमांत हे असाध्य हे साध्यच ना म्हूण सांगतात आनी हें ताज्या उपरांत रायाचें फर्माण जाता जाल्यार सक्कळांगे लागाड काडा म्हणून आनी दानियेलाक आनी ताज्या सांगाताकी लागाड काडूंक बैसरतात आनी ही विशय कळ्ळो दानियेल तो सांगता विशय विचारता राया मुखार रावता आनी म्हणटा राया म्हाका इल्लो वेळ दी हांव तुका सोपण आनी स्वप्नाचो अर्थ दिता म्हूण सांगता आनी तो सर्वेस्परा देवा लागीं मागता मोगाचें मागता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा अत्तमतेन वाक्य म्हणटा रातच्या एका दर्शनांत दानियेलाक गुट उगडावो जालो आनी दानियेलान सर्गींच्या देवाची स्तुती केली आतां पळया एक भिरंकूळ एक परिस्थिती बळिश्ट राय एका कुशीन जावाब दिवंक जायनातले सवाल अनेका कुशीन मोरनाचे ती तालवार हाका घुमटे घुमकाळची अनेका कुशीन लगीन आसा केद्या टायमार लागाड काडूंक पुरो असले एका संदिग्ध परिस्थितींत वो दानियेल आनी ताजे सांगाती सर्वेस्परा देवा लागीं मागतात उडासतोरा सर्वेस्परा देवा लागीं मागतात आनी हाचो परिणाम जावन सर्वेस्पर देव मनशा कुळाक असाध्य जाल्लें तसलें तो दिता
कितें दिता तें दर्शनांत दाखोवन दिता. हे सर्वेस्पर देवाचे आमी म्हणटा आत्म्याचे वर्ते. आत्म्या कितें बरो दणी फळां आसात आमी सगळ्यांक जाणा. जाणवाय त्या आत्म्याच्या सक्तेतान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेतान उपसता. दर्शनां पवित्र आत्म्यातान उपसता. आनी हें दर्शन कितें त्या मनशाक घडलें आनी कितें ताजो अर्थ दोनी दानियेलाक कळीत करतात. आतां हांगासर दानियेलाक थंय कांय वर्ते ताजें नासलें, पूण कितें आसलें सर्वेस्पर देवान ह्या दानियेलाचेर कृपा ताणें देंवयली. ताका तें फावो न्ही, मनशाक कळीत जावंक फावो न्ही. तरी पूण मनशाक येदोळ ते कालद्याक कितें म्हणटात असलें येदोळ संवसारांत घडिल्लें ना. दोनीय विचारचें जाल्यार फस्ट टायम थंय विचारचें. मनशा कुळाक साध्यच ना, वय साध्य ना. तरी पूण सर्वेस्पर देव आपले मागल्या वेळार ताजी कृपा ताज्या कृपेन धर्मार्थ देण्यान त्या दानियेलाक अर्थ सांगता. आनी उपरांत आमी जाणाव 27वें वाक्य म्हणटा रायाक तो अर्थ सांगता. उपरांत तो मुखार वेता आनी सांगता दानियेलान रायाक जाप दिली, कोणूसो पंडीत मंत्रवादी जादूगार वा ज्योतिशी राय विचारता तो गुट रायाक उगडा पवरूंक शकना. पूण सरकार एक देव आसा आनी तो गुट उगडाप हें करता. येवचें आसा त्या दिसांनी घडचें आसा तें ताणें नेबुकदनेझार रायाक कळीत केलां. तुजें सोपान आनी तुज्या अंतोळ्यार न्हिदोन आसतना तुजे तकलेन घडयल्लीं दृश्यां हे परी आसात. हें हांवें कित्याक उदाहरण दिलें म्हळ्यार आज संवसार खंयच्या रितीर चलून आसा मोगाच्यान. संवसारार हांवें सांगलें चिंताप हांव मस्तू शिकिल्ल्या कुडले म्हाका बरी जाणवाय येता. हांव क्लास इन द टॉप मार्क्स 100 काडल्या वरवीं हांव एक टॉपर जाता, म्हाका जाणवाय येता. हर एकल्याचें चिंताप आज ह्या दृश्टेन वचून आसा. म्हजे कडेन शिकप आसा त्या देखून हांव व्हरतो जाता. आनी ह्या उदाहरणान पळयलें जाल्यार ह्या व्यक्ती लागीं जाय तितली विद्या आसली तरी पूण तांकां तो गुट सांगूंक शकना. सर्वेस्पर देवाच्या त्या कृपे वरवीं ताज्या कृपे वरवीं ह्या दानियेलाक तो गुट कळीत जाता. दानियेलान शिकिल्लें आसा की ह्या विशयान खंडीत ना. दानियेलाच्या सांगात्यांनी शिकिल्लें आसा की खंडीत ना. तरी पूण देवाची कृपा आज कित्याक ही कृपा हांवान वळखून घेना मगे म्हणलें सवाल. हांव हातून चिंतून आसा म्हजे कडेन इतलेंच आसा त्या देखून म्हजें जिवीत इतल्यारच संपता. ह्या चिंतपातावन हांवें तुवें भायर येसय मोगाच्या म्हजे कडेन आसचें इतलेंच आनी आजचे किसर म्हजें साध्य ना. ह्या मायंडसेटांत ह्या मोतीच्या चिंतपातावन म्हाका बंधन काण गेला. ह्या चिंतपातावन हांव तूं भायर आयल्या करीत स्वामियान जेजूची कृपा हांव तो अनुभव करूंक शकना. कृपा थंयसर आसूंक पुरो पूण ताजो अनुभव करीत जाल्यार हांवें ताजेर फाती जाय, ताजेर एक्सरसायज कर, तें म्हाका जोडून घे जाय. जिम मध्ये आसूंक पुरो. जिमाचो मेंबर जाल्ल्या कुडले म्हाका म्हजें बॉडी फिट जायना. जिमाक हांवें वचूंक जाय, एक्सरसायज करी जाय आनी थंय म्हजी बॉडी एक फिट बॉडी जाता. हांव आनी तूं पवित्र सभेचे सादे जावन आसूंक पुरो. हांव आनी तूं बायबलांनी वाचून आसा जावंक पुरो. पूण बायबलाचें सता हांव आनी तूं जाणा जावन ताजेर प्रॅक्टीस करूंक हांव आनी तूं प्रारंभ करना जाल्यार ताजी कृपेचो अनुभव म्हाका आनी तुका जोडूंक जाता. आज आनी म्हज्या आनी तुजे मुखार जायतीं आयच्या म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयच्या ह्या घडयेक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायतलीं सवालां आसात. आनी ह्या सवालांक जाप हांव आनी तूं दिवंक मस्तो आमी प्रयत्न करता कितें करचें म्हणून. जर तर स्वामियान जेजूची ती कृपा जें कितें धराळ मापान आसची ती कृपा हांव आनी तूं भोगूंक हांव आनी तूं एन्जॉय करूंक शकलें जाल्यार मुखा आनी तुका आसच्या समस्येतावन म्हाका आनी तुकाच्या परिस्थितींतावन खंयच्या वेळार भायर येवंक हांव आनी तूं शकता. पूण हांव आनी तूं ह्या कृपे विशयी चड नियाळ करना. कृपा म्हूण नियाळ केल्ल्या कुडले पदकाचें बोक्साणें म्हणून मात्र हांव आनी तूं चिंतून आसा. त्या देखून
कुरपा म्हणल्यार कोडले वय आमी पदकां गेल्या पदकां जावन सुटता आनी त्या खातीर म्हाका कुरपा तें खंडी सोमा हांव न्ही म्हणना सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या त्या बलिदाना वरवीं म्हाका आनी तुका ती वर्ती करपा हांव आनी तूं पदकां जावन सुटता पूण इतल्या रस रावना मोगाचें न्हू म्हजें आनी तुजें जिवीत हाचें वर्तें जावंक शकता आनीक उदाहरण तुमच्या मुखार हांव दिवंक शेतां पवित्र पुस्तकांत एक रूथ म्हणली स्त्री आसली रूथ म्हणली स्त्री आसली ती एक मोआबगन स्त्री मोआबगन इस्रायलाची न्ही आमची चरित्रां पोरण्यासोल्यान आमी पळयलें जाल्यार सगळे ते जुदेवांची थंयसर चरित्रां एकल्याक ताचो पूत ताज्या उपरांत पूत तांचे त्या इस्रायल जुदेवांची ती चरित्रां पूण हांगासर आसा एक स्त्री ती एक मोआबगन स्त्री आज हांव सांगूंक अशें येता हांव आनी तूं कोणीय तो व्यक्ती जावंक पुरो खेदाळा कुरपे बरयत जेजूक हांव आनी तूं वेंग मारता म्हजें आनी तुजें चरित्रेंत नांव सुद्दां बदलूंक शकता म्हजें आनी तुजें जिवीत संपूर्ण तरान बदलावण जावंक शकता आनी त्या खातीर ह्या कुरपे विशयींत अनेक उदाहरण हांव आज तुमच्या मुखार दवरतां थंयसर आमी पळयलें जाल्यार रूथच्या रूथ म्हणल्या पुस्तकांत पयलो अध्याय म्हणटा थंयसर न्यायकर्त्यांच्या त्या काळार सुद्दां असो बेतलेमांत थंयसर मस्तो कश्ट म्हळ्यार खाणा वरवीं कश्ट आसल्या वरवीं खंयसर म्हणे खाणा वरवीं बरी मेळात म्हणल्या खातीर इस्रायलाक एक व्यक्ती सोडटा आनी वचून मोआबाक थंयसर वस्ती करूंक वता आनी त्या व्यक्तीचें नांव एलिमेलेक आनी ताज्या बायलेचें नांव नवोमी आनी ताज्या पुतांचीं नांवां दोग पूत आसले मालोन आनी किल्कोन आनी हांगासर ते बैरकन गेले त्या जाग्यार ते रावले रावून थंयसरच्या स्त्रियांक दोगा स्त्रियांक मोआबाच्या दोगा स्त्रियां लागीं एकले रूथ जावन आसा अनेका चलये लागीं लग्न जाता पूण कितें घडटा थंयसर दादलो तो मरता उपरांत दोगी पुती मरतात खाण सोदून ह्या इस्रायलांत जेरुसलेमा शारांत लोक भायर आयलीं खाण सोदून आयलीं तांकां खाण मेळ्ळें पूण जिवीत मेळोंक ना दादलो सरता पुती सरतात हांव आनी तुवें मुस्तबोटी देवाच्या राजाच्या त्या सुभागात हांव पातकी संवसाराच्या पातकीपणाक वता थंयसर जाय पुरतो दुडू अधिकार समृद्धी मेळटा म्हूण वता तें मेळटा संवसारा फाटल्यान वता आसतना अन्याय इतल्यान मेळटा पूण जिवीत लाभना समाधान आमचे लागीं आसना आमकां हर एक कडेन एक लिवींग एन्जॉयमेंट आमचे लागीं आसना जावंक पुरो म्हाका पयशे मेळटात जावंक पुरो म्हाका स्थानमान मेळटा जावंक पुरो भायली समृद्धी मेळटा पूण जिवनांत समाधान ना संतोष ना कृपा ना आनी हें सगळें ह्या कुटुंबाक ते कुटाम थंयसर ह्या इस्रायल सोडून थंयसर गेले थंयसर खाण मेळटा म्हूण खाण जाय तितलें मेळ्ळें पूण जिवन ना दोगी सरली बापूय सरलो पुती सरले अशें म्हणटा आसतना ही आवय म्हणटा नवय म्हणटा दोगांय सुनांक आपोवन सांगता सुनानो तुमी ह्या गांवांत एकटी वसा आनी तुमी आमचे मुजेतान पयसो आसा हांव थंयसर फाटी येता मुजेत गांवाक म्हाका आतां कळ्ळें हांगा रावून खाण मेळटा पूण जिवीत ना म्हाका जिवीत जाय हांव येता पूण तुमकां थंय कांय करूंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार थंयसर जुदेवांत ह्या परक्या स्त्रिये लागीं लग्न कोणी जायनात जुदेव ह्या परक्या स्त्रिये लागीं लग्न जालें कित्याक म्हळ्यार एक उण्या हाचें म्हूण तांकां मोआबगारांक जावं दी इतर धर्माचे जावं ते केअर करनात तुमी एक निश्कश्ट जावन आसतात ताजे बदला हांगा कोणी सेल्यांक सोदा आनी जाया आनी थंय हे रूथ म्हणटा माय नवोमी हांव वचना ती म्हणटा तूं वच पूण न्हू धम्माय धक्क्या गेल्यार एकले मात्र ते येता आनी एकले ते वचना ती 14वें वाक्य म्हणटा त्यो परतून व्हडल्यान सुस्करल्यान रडल्यो ओरफन म्हळ्यार अनेका सुनेन आपल्या सासूमांक उमोदलो आनी ती गेली पूण रूथ तिजे सवय रावली
आता ही रूत नवोमी सांगता रावून कितें म्हणटा नवोमी तिका म्हणटा पळय तुजी जावं तुज्या लोकांशी आनी तिज्या देवाशी फाटीं गेली तुंय तुजे जावे पटल्यान वस रुतान जाप दिली ही आस हांवें तुवें घट्ट उडास दवरिसे रुतान जाप दिली तुका सोडून फाटीं वचूंक म्हाका बोळ करिनाका जंय तूं वेताय थंय हांवूय वेताली आनी जंय तूं रावताय थंय हांवूय रावतलें तुजो लोक म्हजो लोक तुजो देव म्हजो देव जंय तूं मरताय थंय हांवूय मरतलीं आनी थंयच म्हाका पुरूंक सोडटलीं मरण एक सोडून हेर खंयच म्हाका तुजे तावन वेगळी करीत जाल्यार सर्वेस्वर म्हाका निश्ठुरांतली निश्ठूर क्यास लावन रुतान नवोमी सांगाता वचोंक दृढ निर्धार केला म्हूण तिका कळटच तिणें ताका चडीत कांय सांगलें ना आतां नवोमी कितें जावन आसा एक जुदेव कुळयेची ती देवाच्या शहराक फाटीं वेता आनी हें रूत कितें म्हणटा तें मोब घालना ते म्हणटा हांवूय देवाच्या शहराक येता वेर इज माय एसोसिएशन म्हळ्यार म्हजें सांगातपण खंयसर आसा हांगासर हांव म्हत्व दिवंक आसता सांगातपण म्हजें सांगातपण कोणा थंय आसा आमी म्हणटा जर तर एक उदका थेंबो तो पावसाचो थेंबो जर तर सडक ह्या आमी थावारें म्हणटा तेज्या पानाचेर पडलो जाल्यार तो मोतयां बरी परजळटा तस्सो थेंबो सुकोवन थंयसर उदकांत पडलो जाल्यार ताजें अस्तित्वच ना जाता उदकाचो थेंबो तस्सो पावसाचो पडचो थावारेचेर पडल्यार पानार पडल्यार परजळटा सुकोवन थंयसर तळ्यान पडल्यार अस्तित्व ना जाता म्हजें आनी तुजें सांगातपण कोणा सांगात आसा म्हणलें हांगासर रूत म्हणटा हांव नवोमी तुज्या सांगातपणान हांव जियेता तुजो देव असो म्हजो देव तुजें सांगातपण जाय मरण सोडल्यार खंयचेय म्हाका तुका विंगड करचें ना आनी त्या देखून तें रूत ताजे सांगाता वेता गेल्या उपरांत थंयसर इस्रायलाक गेल्या उपरांत थंयसर बोज म्हणलो व्यक्ती म्हणटा आमी पळयता दुसऱ्या अध्यायान 11 वाक्य बोज अशें म्हणटा बोजान म्हळ्यार तो व्हडलो ग्रेस्त मनीस तो म्हणटा बोजान तिका रुताक जाप दिली तुजो पती मेल्या उपरांत तुजे सासूमाये खातीर तुवें कितें सगळें केलें म्हूण म्हाका पुर्ती खबर मेळ्ळ्या तूं तुज्या बापायन आनी तुज्या आवयक सोडून तुका पयले वळख नासलेल्या लोकांशी आयल्याय जें तुवें केलें ताका सर्वेस्वर प्रतिफळ दिवं सर्वेस्वर इस्रायलाचो देव जाच्या फाकाटे बंद तो आसरो घेवंक आयलाय तुका यथेश्ट प्रतिफळ दिवं हे मोहबगन श्री हिचे थंय कांयच ना बट त्या सर्वेस्वर एका निसा देवाक फात येवन त्या मोहब ताज्या माय वटो ती आयल्या आनी हो बोज म्हणटा तुवें केल्लो सॅक्रिफायस हांव जाणा तुज्या मायन खातीर केल्लो सॅक्रिफायस जाणा आनी तूं ह्या शहराक तूं हांगासर आयलें सर्वेस्वर देवाक ताच्या पाकाट्या बंदार रावूंक तूं आयलें आनी त्या खातीर तुका प्रतिफळ मेळटलें आनी पयलीं पुस्तक मोगाचें हांव सांगता तो उपरांत बोज जालें लग्न जाता रुताचें उपरांत खाणी मुंदोसून येता आनी अकरेक कितें जाता बोवाजाक ह्या रुत मारिफात संतत उपजाता आनी ती संतत कोण मोगाचें आनी पळयत पुस्तक म्हणटा तो जावन आसा ताका ओबेद म्हणलें त्या भुरग्याक नांव दवरतात आनी तो ओबेद दाविदाच्या बापाय जेस्सो बापाय म्हळ्यार दाविदाचो आजय पळया ह्या रूत एक मोहब घाल पूण आपल्या सासूमाय एक मनीस ती जावन आसली पूण देवाच्या परजेची एक व्यक्ती जावन आसली आनी तिजे सांगातपण जोडिल्ल्या वरवीं ती जेजूच्या जिविताच्या चरित्रेंत तिचें नांव छापता आमी पळयता मातेवाचो पयलो अध्याय 4वें वाक्य जेजूच्या वंशावळेचें चरित्र पळयत आसतना ते म्हणटा सालमोन बोअज असो बापय राब ताची आवय बोअज ओबेद असो बापय रूत ताची आवय ओबेद येस असो आनी येस्से दावीद असो बापय हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार
हांव आनी तूं जर तर जेजू क्रिस्ताचे सांगातपण आमी जोडलें, त्या कुरपे झरीचे सांगातपण हांवें आनी तुवें जोडलें, मुचे आनी तुज्या जिविताची चरित्र बदलाता. ते एक रुथन नावोमीचो सांगात ताणें जोडलो. त्या नावोमी त्या भाग्यवंत लोकांचो, त्या जुदेव लोकांचे भाग जावन आसली आनी थंयसर वचून एका निजा देवाक पातयो. जर तर ती जेजूच्या वंशावळींत भाग घेवचें आसली, महान स्त्री जाली तर आमी पळयलें जाल्यार त्या सामादेवच्या पयल्या अध्यायांत वंशावळींत 4 जाणां स्त्रियांचें नांव थंयसर बरयलां. एक रूथ. तर उडास चिंतया, हांव तूं उडास दवरया. कुर्पा देणे आसच्या, कुर्पा वयर कुर्पा वळून आसच्या त्या जेजू क्रिस्त थंय हांव आनी तूं सांगातपण जोडल्यार मुजे आनी तुज्या जिविताचें चिंताप, जिविताचें नक्षा, जिविताचें भूपटा संपूर्ण तरान बदलाता. म्हाका संपूर्ण तरान बदलाता. कित्याक सोमे जेजू हांगाच पळयत पुस्तकांत आमी वाचलें, तो जावन आसा कुरपेची झर. आमकां शिक्षा दिना मात्र न्ही, बगार आमकां आशिर्वादा वयर आशिर्वाद जोडटा. जर तर एक रूथ, एक सामान्य स्त्री, ती उंचल्या पावंडाक वचूंक पावली, तिजें जिवीत बदलावण चित्रान बदलावंक जालें. मुजें आनी तुजें जिवीत कित्या खातीर आज हांवें तुवें कणकण बसा जाय. मुजे कडेन कांयच ना म्हणून, मुजे कडेन दुडू ना, मुजे कडेन भलायकी ना, मुजे कडेन हुद्दो ना, मुजे कडेन तें ना हें ना, ह्या परिस्थितीक पळोवन हांवें तुवें रडासे. मोगाच्या सर्वेस्पराच्या कुरपे वरवीं म्हाका आनी तुका विशिश्ट स्थानमान ह्या समाजान मेळूंक जाय तितलो अवकाश आसा. पूण हांव आनी तूं ह्या जेजू फाटल्यान, झरी फाटल्यान वता आसतना जाय तितल्यो अडकळ्यो सास जावन आसतात उडासतोरां. ती रक्तस्रावाची स्त्री आपणाक 12 वर्सां जावन आसले त्या पिडेंत सुटका जोडची जाल्यार जाय तितलो लोकांची खेट आसली, तिका भारी एक कश्टांनी म्हणल्या बरें ते भितर सरून लोव एक उस्त्राची देग आपोवन ती बाचावी जोडटा. तो जाकेव जाय तितलो जेजू सांगता जाय तितलो लोक आसलो, ताका कांय अवकाश मेळना, देखून तो रुखावेर सडटा आनी त्या जेजूक पळोवन ताचो संबंध जोडूंक, ताका पळोवन एकवट जावंक आशेता. जाय तितल्यो अडकळ्यो त्या जाकेवाकी ताका त्या मनशे ताचे गोडले लांब लांब मनीस आसले ताका पळोवंक जायनातलें, पूण तो रुखार सोडून त्या जेजूक पळयता. मोगाचें न्हू त्या हाका भिका कुड्ड्याक बार्तेलोमाक दाविदाच्या पुतापुजी बिरमोत पाव म्हणून येत आसतना जायत्या लोकांनी सांगलें चुप राव. तरी पूण तो भोव मारलो आनी जेजू लागीं गेलो. ताका दिश्ट मेळ्ळी. आज हांव आनी तूं जेजू म्हणल्या कुरपे सागोरांतय आमी वता आसतना जायत्यो पुजांनी तुज्या जिवितांत अडखळी आसात, ना म्हण नांव जाय तितल्यो अडखळी आसात. पूण एक उडास दवरची हांवें तुवें, जेजू जावन आसा कुरपेचो सागोर. आनी ह्या कुरपेच्या सागोरा लागीं गेल्यार जाय तितलें चित्रण म्हज्या जिविताचें, तुज्या जिविताचें चित्रणच बदलूंक शकता. पूण सवाल म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाचें न्हू, हांव आनी तूं ह्या कुरपे झरीक कितले वळखात. हांव आनी तूं चिंतून आसा म्हजे कडेन आसचें इतले वरवींच हांव ह्या परिस्थितींत भोंवता. हांव जर तर हांव क्लासींत म्हाका 40 मार्क्स मेळटा तर म्हजें चिंतप हांव 40 मार्क्साक पात्र व्हरता न्ही. जेजूच्या कुरपे झरीले गेयल्यार सर्वेस्पर देव उंचल्या मट्टा पावंडाक पावोवंक सर्वेस्पराक साध्य आसा. जाणवाय तो दिता, समृद्धी तो दिता, भलायकी तो दिता. चिंतचे नाका मोगाचें न्हू. आज हांव तूं खंयच्याय परिस्थितीर हांव तूं आजच्या दिसा खंयसर जाल्यार आसूंक पुरो उडास दवरया. कुरपा म्हणल्यार अर्थ आमी जाणा जावया. समी जेजू क्रिस्त कुरपेर कुरपा दिवचे म्हणून पयत पुस्तकांत जाय तितले उल्लेख आसात. आज हांव ते उल्लेख करना. आमी मुस्त जाणा जाय तितले बोटी मिसांत आमी आयकलां, वांजेल आमी वाचला. जेजू क्रिस्त त्या कुरपेची झर तो. जर तर ह्या कुरपेच्या झरीक हांव जर तर ह्या झरीत एकवट जावन जियेता, म्हजें जिवीत ह्याच कुरपे वरवीं संपूर्ण तरान बदलूंक शकता.
मेल्या उपरांत सर्गींचे सुख मात्र नाही ताजे विशीं हांवें जायते वटी आयकलें तरी पूण ह्या संवसारांत हांव आनी तूं जियेत आसतना ही कुरपेची सर म्हाका आनी तुका जायती बदलावण हाडूंक शकता, जायती बदलावण हाडूंक शकता. म्हज्या जिवितांत मस्त बोटी म्हाका तें करूंक चिंतूंक साध्य जायना, म्हाका चिंतूंकय साध्य जायना, तरी पूण ताजे लागीं मागल्या वेळार म्हाका फावो ना, तरी पूण सर्वेस्पर देव तें म्हाका फावो करता. जाय तितलीं उदाहरणां म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव जोडला, तुमच्या जिवितांत तुमी अनुभव जोडून आसूंक पुरो. पूण ताका महत्व दिवंक हांव आनी तूं ताजे विशीं चिंता पाठोवन गामान दिवंक हांव आनी तूं सलवाल्या. केदाळा त्या कुरपे विशीं हांव आनी तूं चड आनी चड चिंतून ताज्या कुरपेचेर मात्र हांव आनी तूं हुंदोन आसा. चवळ त्या कुरपे जरे वरवीं हांव आनी तूं जिवीत जोडूंक शकता. ओडून आमी एक मोठ्यान नियाळ केलो, जेजू क्रिस्तान तें बसयल्लें तें पळयतात म्हणजे देणें एक तें कुरपेचें. आमकां आमकां कांय व्हडलें कांय काम करना, 1 करोड रुपया दिता म्हळ्यार कांय करूंक जायना. ताजें कुरपेचें देणें तें पळयतात म्हणजे देणें. जर तर तें देणें मेळ्ळें जाल्यार कितलें पुरा आमचें तें बदलावण जाता मोगाचें, जाय तितलें जाता, जाय तितलें जाता. एक पळयतात पळय एक उदाहरण हांवें दिलें आनी 2 उदाहरणां दिलीं. अशें विविध जिविताच्या विविध संगतींनी म्हज्या तुज्या जिविताच्या संगतींनी जावंक पुरो एक म्हाका एक बरी बायल मेळाची, म्हाका एक बरो घोव मेळाची. कितले प्रयत्न केल्यार कितलें केल्यार कांय प्रयोजन ना. पूण सर्वेस्पराची कृपा आसल्यार मात्र म्हाका एक बरी बायल, म्हाका बरी भुरगीं, म्हाका बरो घोव, म्हाका बरें सगळें मेळटा, संवसार पुरो मेळटा. खाली कृपा, कृपा मोगाचें नांव कृपा. हांवें तुवें गळोवन करूंक साध्य ना, हांवें तुवें गळोवन करूंक साध्य ना. उडास दवरया, हांवें तुवें कितलेंय भुरग्यांचो मोग केल्यार भुरगीं आमचो मोग करतात म्हणून ना, हे हांवें म्हजे कितलेंय आमच्या आवय बापायचो मोग केल्यार आवय बापायन आमचो मोग करचें म्हूण ना, हांवें तुवें कितल्योय म्हज्या बायलेचो घोवाचो मोग केल्यार ताणें म्हजो मोग करचें म्हूण ना. म्हाका सर्वेस्पराची कृपा जर तर म्हजें तें आसा जाल्यार ती सगळीं म्हजे लागीं बऱ्या तरेन वर्तन करूंक शकतात. तें म्हजें हांवें तुका गळोवंक साध्य ना, म्हज्या कितल्याय पयशा द्वारे, म्हज्या कितल्याय जाणवाया द्वारे साध्य ना. आमी पळयलां जाय तितले जाणवून व्यक्ती आसात पूण ते खाजार जिवीत ओट्टू जिवंक शकनात. जाय तितले ग्रस्त आसात जाल्यार तांचेर पयशे जाय तितले आसात जाल्यार ती ओट्टूक जिवंक शकनात. जावंक पुरो कुटुंबां जिवीत बायल भुरगीं सांगात जिवंक शकनात. सर्वेस्पराची कृपा जाय. हांवें तुवें समाधानाचें जिवन जियें जाल्यार सर्वेस्पराचे कृपे वरवीं मात्र हांवें तुवें समाधानान जिवन दियेत. हांवें तुवें जाय तितले पयशे घडयेत, जाय तितलो अधिकार जोडयेत, जाय तितले स्थानमान जोडयेत, पूण समाधानाचें जिवन जियें जाल्यार सर्वेस्पराची कृपे वरवीं मात्र हांवें तुवें समाधानाचें जिवन जिवंक साध्य आसा मोगाचें न्हू. त्या खातीर आस देवा लागीं मागया आमी. सोम्या हांव कितेंच न्ही ह्या संवसारार, म्हजे कडेन कांय बरेंपण ना, म्हजे कडेन कांय म्हणलें ना. हांवें मुस्तुपटी आमकां चिंताप कालें म्हळ्यार हांवें बरें करतां त्या देखून म्हाका बरें मेळाशें. रॉंग ताळे कुरपे वयर ताका कुरपा म्हणनात. हांवें बरें करना जाल्यार, हांवें फातकी तरी, हांवें खोटो जाल्यार सर्वेस्पराच्या कुरपे वरवीं जिणी बदलता. सर्वेस्पराच्या कुरपे वरवीं म्हाका दाराळ आशिर्वाद येतात. ती कुरपा जर तर हांवें गळोवन केलें जाल्यार हांव बरो व्यक्ती, त्या देखून म्हाका आशिर्वाद येचे कुरपा न्ही. तुजें मेरीट, तुवें बरेंपण घेता, तुवें बरेंपण आशेताय, ती कुरपा न्ही. हांव कितेंच न्ही तरी सर्वेस्पर म्हाका दिता, ती वर्ती कुरपा. आमचें चिंतप कशें म्हळ्यार हांवें अशेंत करेचें तशेंत करेचें, तशें केल्यार म्हाका इतलें पुरो मेळटा. चिंतप रॉंग. सर्वेस्पर आमची सगळी जिणी पळयली जाल्यार जाय तितल्यो संगती आमी केल्लें कांय ना, तरी पूण सर्वेस्पर देव म्हाका तुका जाय तितलें दिता मोगाचें. आमी पूण ताजेर एटेन्शन दिवना, आमी चिंताप ताजेर आठोवना. आज देवा लागीं आमी मागया. सोम्या जेजू खंयच्याय परिस्थितीर हांव आज आसा पूण तुजे लागीं मागता सोम्या, म्हज्या सक्तीन म्हाका कांय करूंक जायना सोम्या, पूण हांव जाणा तुजी कृपा ती वर्ती जावन आसा. वर्तेन ते वर्ती कृपा तुजी. ह्या कृपे वरवीं म्हजें जिवीत भांगराळें जिवीत जावं दी. म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत समृद्धी आनी शांती येवं दी. म्हजें जिवीत आशिर्वाद जावं दित, म्हजें कुटुंबाचें जिवन आशिर्वाद जावं दित, म्हजे संगात आसले आशिर्वाद जावं दित. कित्याक हांव तुज्या कृपेचेर हांव वंदून आसा. तुजी कृपा म्हजेर येवं दी म्हणून आज आमी आमचें मागणें मुंदर समर्थ आसतना देवा लागीं दीनपणे मागया. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सोम्याचे आशीर्वाद जोडूंक आमी दिंबेर पडून गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान. येत्या व्हडा साक्रामेंतान
देवाची सक्रामेंत घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडणेचो फळ सदांच आमचेर आमी बगीत सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फोव घन तुवें दिवच्या बावर्ताच्या उसवाळान आमी दिसपडतें समकोन हेरांक आमी उसवाड जायशी आमकां प्रेरण दी जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन.